Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आमचेकडे आम्ही पहिल्या वर्षाचे जे 50 अधिक 50 100 स्टुडंट असतात, BSc BEd 50, BA BEd 50, हांचे आम्ही दर वर्ष ओरिएंटेशन घेतात. त्यामुळे ते आम्ही सुरू केलं आजपासून. बाकीचे क्लासेस आम्ही अफोंग आसात, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस, लेक्चर बेसीस असे 20-21 असतात आणि रेग्युलर टिचर्साचे 11 रेग्युलर टिचर्साचे असतात. त्यामुळे टिचिंग फॅकल्टी कमी असल्यामुळे बाकीचे वर्ग आफयल्ले ना. पण आमकां वी वेर इगरली वेटिंग टू स्टार्ट. डायरेक्टराचे इन्स्ट्रक्शन्स आयली आणि क्लियरन्स मेळ्ळो म्हणटकच आमकां सुरू करपाक बरें जालें. आमच्या तशा संस्थेन SSCच्यो क्लासीस 1.5 म्हयनो जालो सुरू केल्यार, पालकाच्या आग्रहा खातीर. अर्थात पालकाचो आग्रह आसा आणि आमी एक मनस्थिती दवरल्या, पूर्वी आमी केल्ले. गेले 1.5-2 म्हयने बऱ्यापैकी क्लासीस चल्लेले आसात. ऑलमोस्ट 100% अटेंडन्स आसता. फाटल्या 2 आठवड्या पासून आमी हायर सेकंडरीच्योय क्लासीस सुरू केल्यो. 12वेचे 250 भुरगे येतात. बऱ्या पद्दतीन ऑलमोस्ट 100% थंय अटेंडन्स आसता. कॉलेजीस आणि इन्स्टिट्यूशन्स बंद दवरल्यामुळे भुरगे हे जास्त पॉसिबिलिटी आसता खंय तरी असल्या पेंडामिकाक सांपडपाची, कारण भुरगे घरांत 4 भिंती भितर रावतात न्ही. आणि त्यामुळे इन्स्टिट्यूशन्स बेगिनात बेगीन सुरू जावप आवश्यक आसा. आणि आमचे कडेन तर म्हणजे हांवें CMाक म्हटलेलें की आमी SSCच्यो क्लासीस सुरू करता आतां, 12वेच्योय सुरू करता. हेवूय हांवें म्हटलेलें आमी सुरू करतले. आमी सगळे प्रिकॉशनरी मेशर्स SOPs फॉलो करून करतले. पूण सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे पालक आमचे खूब कोऑपरेटीव असल्यामुळे आणि पालकांचो विश्वासूय असल्यामुळे हे शक्य जावंक शकलें. शक्य जाता जाल्यार ताच्या पयलीं वॅक्सिनेशन सगळ्या भुरग्यांचें ऑन प्रायोरिटी करूंक जाय. सरकार प्रायोरिटीन कितल्योश्यो गोश्टी करता, मागीर वॅक्सिनेशन हें जावंक जाय. तें जाल्लें जाल्यार रिस्क फॅक्टर खूबच रिड्यूस जावपाचो आणि सरकाराक एक आत्मविश्वासपूर्वक बाबा आमी हाव सिरियस वी आर इन द फिल्ड ऑफ एड्युकेशन हेवूय एक जें आसा तें दाखोवंक मेळपाचें अशें म्हाका दिसता. टू गणेश चतुर्थी सुद्दां आमी ऑनलायन मोडानूच आमी लेक्चर्स आनी हे घेतले. आनी सून आफ्टर गणेश चतुर्थी, रायट फ्रॉम द डे 1 आफ्टर गणेश चतुर्थी आमी एक्सेप्ट फर्स्ट इयर बाकीच्यो सगळ्यो क्लासीस आमी सेकंड इयर, थर्ड इयर आनी फोर्थ इयर ह्यो सगळ्यो क्लासीस आमी फिजिकल मोडान सुरू करतले. आनी फर्स्ट इयराचे जे प्रॅक्टिकल्स आसा, BA BEडाक जॉग्राफी प्रॅक्टिकल आसा आनी BSc BEडाक तांचे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, झुओलॉजी ही प्रॅक्टिकल्स जी आसा ती प्रॅक्टिकल्स आमी रायट फ्रॉम गणेश चतुर्थी आमी फिजिकल मोडान घेतले. तांचे थोडे लेक्चर्स जे आसा ते आमी ऑनलायन मोडान घेतले. वेरएज फॉर सेकंड इयर, थर्ड इयर आनी फोर्थ इयर तांचे प्रॅक्टिकल्स एज वेल एज थियरी क्लासीस ऑल विल बी इन फिजिकल मोड. कितल्याशाच राज्यांनी 50% ताकीन आज सावन कॉलेजी सुरू. UP सारकेल्या राज्यात 6वी ते 8वी आणि 9वी ते 12वी क्लासी ऑगस्टातूच सुरू जाल्यात. UPत तर विद्यार्थ्यांचे लसीकरणाक नेट दिवन कॉलेजींनी वॅक्सिनेशन सेंटरां उगडल्यात. गोंयांत कॉलेजींचो कारभार सुसेगाद. चडश्यो कॉलेजी चवथ जावन फिजिकल क्लासींक रावल्यात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मकबूल माळगीमनी.